come to meet me to give a representation, and they are having a meeting on 10th at the Taligaon Community Hall to fight for their cause. I think Mr. Michael Lobo has been spearheading this movement, and he has given them good support and backing. I appreciate Mr. Michael Lobo for standing by them. And same thing, I have appealed to these people that they should stand also behind Michael, because they should not. Everyone should basically speak in one voice. They are they are demanding to stop the this Goa Miles. How you will take this? See, I feel what on as I said earlier, Michael Lobo has started the initiative. As far as, and he has met the Chief Minister, he has had a meeting with the Chief Minister, all the stakeholders. I will basically support Michael Lobo on this. And as I said, we will meet Michael Lobo, and we will form a strategy basically how to carry forward. ते गोवा माइल्स आहा पळय, गोवा माइल्सा खातीर आनी दुसरें म्हणल्यार आतां आमकां मिटर चालू करपाक सोदता ते आमी मिटर चालू करपाक आमी रेडी आहा. म्हळ्यार एज पर रूल आमकां तो गॅजेटीचेर आहा पळय न्हू, ते गॅजेटीचे रेटी प्रमाणे जर दीत जाल्यार आमी मिटर चालू करूंक सोदता. आनी दुसरें म्हणल्यार मिटर चालू केले जाल्यार गोवा माइल्स बंद जावपाक. हे सांगपाक आमी बाबूश मुनसरादा कडेन येयल्ले, की पणजेचो आमदार. बाबूशान सांगला पयलीं मायकला कडेन, आनी मायकलाक घेवन मिटींग घेवया, आनी मागीर आमी आतां एसेंब्ली चालू जावपाचें सेशन, तेन्ना तो म्हणटा मायकल आनी आपूण उलयता म्हणून मिटींग घेवया म्हटल्यार. आनी एक म्हजे हांवें सीएमाक सांगपाक म्हणल्यार एक आतां पयलीं सद्याक मायनिटी आसा तो धंदो सगळे पार्ट सगळे फॅमिली रस्त्यार येयलेले आसा. आतां आमच्यो आसा पळय ते धंदो उरला टॅक्सी, टॅक्सीचो एक धंदो उरलो, आनी हातून पळय घेतले आतां गोवा मायल्सान हे फोर्सिबली सगळे हाडून घेतले 1400 कितें पळय हें जालें म्हणटा पळय ते आमचे पळय टॅक्सीचे आहा ते आतां पुरवता ते आमी इतले वर्सां काम करिल्ले 35,000 टॅक्सी आहा 35,000 हेजे 35,000 आनी एकल्याचे चोक जाणा दोग जाणा मेंबर धरल्यार कितलो लोक आमच्या रस्त्यार येतलो. हे मातशें गव्हर्मेंटान मातशें हेजे विचार करचो, हे मातशें फायटींग. आनी जो रेट दिता पळय तो गोवा माइल्सा उपरांत तिंगा डबल वे रेट मेळटा, आनी आमी जो रेट करता तो आमी सिंगल वे रेट चार्ज करता. आमी एअरपोर्ट वचपाक जर 900 रुपया घेतात ते 700 रुपया बाबूशा कडेन आमी ते ऑफिशियल गॅजेट दिल्या, म्हणजे ते आमकां 2014 ऑफिशियल गॅजेट काडलेली डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, म्हणजे तेजे सगळे रेट आहा. ओमनीच्यान तुका मॅर्सेडीज, बेंच, इनोवा, वॅगनर सगळ्या गाड्यांचो रेट आहा. तितून रेट जो पळय आहा 1,1100 रुपया AC गाडी आहा एअरपोर्ट ड्रॉप 30 किलोमिटर्स, आनी आमी वयता कितले 900 रुपया, 800 वयता, 700 वयता नॉन AC. आनी तेंची रेट कितें आहा आमचे गोवा माइल्साची 750 रुपया हांगसरल्यान एअरपोर्ट, आनी एअरपोर्ट रावन ते परत घेवन येता 1500 रुपया जाता. आनी आमी 700 रुपयांक जर गेले ती परत खाली गाडी घेवन येता. आमी थंय रावपाक काय मेळना, कित्याक थंय येल्लो ब्लॅक आहा तेंचो स्टँड आहा, आनी गोवा माइल्साकूय आतां स्टँड काडला. प्रत्येकाक पोट आसता न्हू.